Join SL Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. येवकार हांव सुशांत गावस सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. अंदू कार्निवाल जातलो आनी चित्ररथय वयतले पोरुच्याच मार्गान. मडगांव आनी पणजे पालिकेचो निश्चय 13 वेळ पणजे जाल्यार 14 फेब्रुवारीक मडगांवां जातले गोंयच्या संस्कृतायेचे दर्शन. 11 नगरपालिकांचे वेंचणुकेचे आरक्षण जाहीर. आरक्षणाक लागून भिवपाची गरज ना म्हणटा मडगांवचो आदलो नगरसेवक रुपेश महात्मे. पेट्रोल दरवाडी वयल्यान काँग्रेसीन काडली भाजपाक उजरावन म्हणटा आदींच म्हारगाये पोंदाक चिड्डिल्ल्या लोकांच्या माथ्यार सरकारान दरवाडीचे दवरला वजें. पेट्रोला परस डिझल म्हारग जावपाची भारतांतली ही पयलीच खेप. वेळसाव आनी सेजा फुटबॉल अकादमीन वांटून घेतले पॉयंट. मॅच सुटली बरोबरीत. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. काँग्रेसीच्या काळात क्रूड तेलाचे मोल 107 वयल्यान 50 अमेरिकन डॉलरा परस सकल आयिल्ले. पूण काँग्रेस शुल्क उणें काडटाली आनी 74 रुपया दरान पेट्रोल दिताली. पूण भाजपा सरकारान कर वाडोवन 200% केला. ताका लागून इंधनाच्या मोलात वाड जाल्या. काँग्रेसीन टिका केल्या. सत्तेर येवच्या आदीं 65 रुपयाचे पेट्रोल 30 रुपयांचेर हाडपाचे उतरय भाजपान दिल्ले हाची यादय काँग्रेसीन करून दिली. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर म्हणटा पेट्रोलाचें मोल आतां सेंच्युरी मारपाचें आसा. लोक आदींच कोरोनाच्या काळात वजापोनांत चेंपला. तेतून भाजपाचें सरकार लोकांच्या माथ्यार आनीक वजें दवरता. लोकांक आतां सदचे बजेटींत फक्त पेट्रोला खातीरच वेगळी तरतूद करून दवरची पडटली. भारतांतल्या इतिहासांत पयलेच खेपे पेट्रोलाय परस डिझल म्हारग जावपाची घडणूक घडल्या अशें ताणें सांगलें. $105 आसलो पर बॅरल क्रूड ऑयल आनी तेन्ना जेन्ना ₹105 पर बॅरल क्रूड ऑयल आसून तेन्ना तो रिटेल प्रायस आसलो 2014. रिटेल प्रायस जे पेट्रोल लोकांक मेळटाले तेन्ना ₹72 आसलेले. ₹72 पर लिटर आसलेले. आनी हे ₹72 कशे आसलेले तेका ₹72 कशे जाताले तेवूय तुमकां एक्सप्लेन करता. जो टॅक्स कंपोनंट आसलो जो पेट्रोलाक टॅक्स कंपोनंट लागतालो वॉज ₹24 पर लिटर. आनी जो बेजीक प्रायस आसलो जो बेजीक प्रायस पेट्रोलाचो जो बेस प्रायस आसता पळय बेस प्रायस तो आसलो ₹48. सो ₹48 जो टॅक्स लायलो टॅक्स कंपोनंट आसलो तो ₹24 आसलो. सो 48 आनी 24 एड केलो जाल्यार तो ₹72 जाता. आतांच्या टायमार 2021 जे आमी आयज दीस पळयता जाल्यार तो जो आमचो जाल्यार हे आसलेले आमचे क्रूड ऑयल प्रायस तेन्ना $105 आसलेले पर बॅरल. आनी आतां जो क्रूड ऑयल आसा तो फक्त आसा बिलो $50 आसा. आनी आतां $50 एक बॅरल जाल्लो आसा. सो आतां जो प्रायस आसा पेट्रोलाचो तो नॉर्मली ₹87 आसा. ₹87 जो पेट्रोलाचो प्रायस आसा हेच्या भितर टॅक्स कंपोनंट जो आसा तो ₹58 आसा. तेन्ना टॅक्स कंपोनंट आसलो ₹24. आतां जो टॅक्स कंपोनंट आसा तो ₹58 आसा. आनी जो बेस प्रायस आसा आतां बेस प्रायस आसा तो ₹29 आसा. आनी तेन्ना बेस प्रायस कितलो आसलेलो 2014 ₹48 आसलेलो. सो आतां जेन्ना बेस प्रायस ₹29 आसा आनी आतां हेजेर टॅक्स कंपोनंट ₹58 कसो जालो तेन्ना 48 बेस प्रायस आसून टॅक्स कंपोनंट ₹24 आसलेलो. आतां बेस प्रायस 29 आसून टॅक्स कंपोनंट ₹58 कसो जालो. सो हे जावपाक कारण जे टॅक्स तेन्ना 48चेर 50% टॅक्स लायलेलो 50% आतां हेंच्यांनी जो टॅक्स लायलेलो आसा तो 200% टॅक्स लायलेलो आसा. टायमाचेर 2014 जेन्ना इलेक्शन जावपाचे आसलेले आमचे लोकसभाचे इलेक्शन जावपाक तेन्ना हे बीजेपीचेच लिडर्स ती मागीर स्मृती इराणी जावं प्रकाश जावडेकर जावं मागीर तो रामदेव बाबा जावं बाकीचे सगळे लिडर जावं हे सगळे लिडर फक्त अगेन्स्ट गव्हर्नमेंट उलयताले कितें प्रायस वाडत आसा म्हणून पेट्रोलाचो आनी डिझलाचो.
बट तेन्ना इतले तेंच्यांनी नाटक केले, इतले दाखयले कितें बाबा आमी जर पावरान येयले जाल्यार आमी हेच पेट्रोल जे आयज UPI गव्हर्मेंटान 65 रुपीसान मेळटा ते आमी 35 रुपयान दितले म्हणून. हे ऑन रिकॉर्ड तेंचो स्टेटमेंट आसा ह्या लिडरांचो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. गैरव्यवहारांच्या प्रकरणात पंचायत संचालनालय पयले सुवातेर आशिल्ल्याचे निरीक्षण लेखापालान आपल्या अहवालात नोंदयला. गैरव्यवहारांच्या सगळ्या 14 प्रकरणांची विभागीय चौकशी चालू आसा. तसेच संबंधित खात्यांनी FIR दाखल करची अशी शिफारसय ताणें केल्या. सरकाराच्या खर्चात आणि गुंतवणुकीत गैरव्यवहार आणि तूट आशिल्ल्याचे निरीक्षण लेखापालान नोंदयला. जून 2019 मेरेन सरकारान 2.66 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारांच्यो 33 केशी नोंदयल्याचे अहवालात म्हटलां. 266 प्रकल्प अर्दगोटे आसात आणि तांचेर 1304 कोटी रुपया खर्च केल्यात. गुंतवणुकीचेर योग्य उत्पन्न मेळोवपा खातीर तशेंच रीण घेतिल्ल्या निधीचें मोल वसूल करपा खातीर सरकारान गरजेची उपाय येवजण करपाक जाय अशें निरीक्षणय लेखापालान नोंदयलां. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. 11 नगरपालिकांचे वेंचणुकेचे आरक्षण जाहीर जाला. आरक्षणाचेर भिवपाची गरज ना अशी प्रतिक्रिया मडगावचो आदलो नगरसेवक रुपेश महात्मेन उक्तायल्या. म्हापसा पालिकेचे 2, 4, 6, 10, 13, 18 हे प्रभाग बायलां खातीर जाल्यार 11 ST खातीर आणि 1, 3, 6, 13 आणि 16 OBC खातीर राखीव दवरल्यात. मुरगांवां 10, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25 हे प्रभाग बायलां खातीर, 1 ST खातीर आणि 6, 9, 11, 16, 21 आणि 23 OBC खातीर राखीव दवरल्यात. मडगांवां 7, 11, 16, 19, 20, 23, 24, 25 हे प्रभाग बायलां खातीर, 4 आणि 7 ST खातीर जाल्यार 2, 6, 16, 18, 19 आणि 21 OBC खातीर राखीव दवरल्यात. रिजर्वेशन हे म्हजे खातीर नवें न्ही. हांव गेले 20 वर्सां म्युनिसिपालिटी राजकारणान आसा. हांवें रिजर्वेशन हेजे पयलीं भोगलां. हांवें रिजर्वेशनान हेज्या पयलीं 2 टर्म भायरच पडला. सो रिजर्वेशन जे DMAन सांगलें सारकें आसतलें. हेजी आमची कांय प्रतिक्रिया ना. आतां थोड्यांचे कलीग कावन्सिलर वॉर्डात थोडे गेले हेजे आमकां मातशें दूख आसा. पण जे आतां रिजर्वेशन पयलीं आमी जेन्ना म्हाजे वॉर्ड जेन्ना रिजर्व जाल्ले हे 20 दीस पयलीं येताले, 10 दीस पयलीं येताले. आज कौतुक करता भाजप सरकाराचें आनी DMAचें की जेणे 45 डेज 50 दीस इलेक्शन डिक्लेअर जावपाचें ना पण पयलीं एक रिजर्वेशन डिक्लेअर केलां आनी ओपन केलां की कोणाक खंयच्या वांगडा रिजर्व आसा तेन्ना ते कॅन्डिडेट बसोवचे म्हणून. ना ना म्हाका इफेक्ट जायना. म्हाका कांय इफेक्ट जायना. हांव एक्चुली कायद्यान सुद्दां गेल्यार ह्या फुडें रिजर्व जावपा नाशिल्लो. वॉट यू हॅव एक्सपेक्टेड की 15 आशिल्लो लास्ट टायम, 16 जातलो, 18 आशिल्लो, 19 जातलो. हे मडगांव जाल्लें आसा. विकेटी कोणी उडयले म्हणटा पळय कळ्ळें तुका, ते भिवनूच आपले विकेट उडयले म्हणटात. हांगा भिवपाचें काय ना. हांवें तो 10 वर्सां रिजर्वेशन काडला मरे आनी हांव परतो जेन्ना ओपन 15 ओपन जाला परतो 400 मतांनी जिखून आयला. काम करीत राव मुखार फ्युचर आहा. आय एम हॅपी विथ द रिजर्वेशन. भिवपाची गरज ना. कितें चर्चा दोन्ही वटेनची चल्ल्यात, कितें म्हणणें सरकाराचें? इलेक्शन हे फावटीचें इलेक्शन पार्टी लायनीचेर जावचें ना. जशें रुटीन जाता त्याच पद्दतीन जाता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मोपा विमानतळ, क्रीडा नगरी, आयुष हॉस्पिटल आणि आता लिंक रोडाक लागून पेडणेच्या शेतकारांचे अस्तित्व धोक्यात येयला. गोवा फॉरवर्डान आरोप केला. आसलेली जमीन पयलीच घेतली आणि आता उरलेली जमीन घेवन शेतकारांक धडेर उडोवपाचो सरकाराचो यत्न आसा काय कितें असो प्रस्नय तांणी विचारला. मोपा लिंक रोडा खातीर जमीन ताब्यात घेवपाचे प्रक्रियेक कांय शेतकारांनी खर विरोध केल्लो.
फाटल्या 1.5 म्हयन्यासावन शेतकार हे खातीर झूज दीत आसात. हे फाटभुंयेचेर गोवा फॉरवर्डान पत्रकार परिशद घेतली. आयज पत्रकार बसका घेवपाक कारण की सगळ्या गोंयच्या जनतेक खबर आसा की पेडणे म्हालान जायते प्रोजेक्ट येतात आणि तातूंतच एक मोपा एअरपोर्ट जो ज्वलंत विषय आसा आणि आयज सबंद गोंयभर हाजी चर्चा चल्लेली आसा. कारण एकूच की केंद्र सरकारान गेल्या वर्सा जे डिसेंबर 2020 28 तारखेचेर एक राजपत्र जाहीर केल्ले आणि त्या राजपत्रान अशें नमूद केला की मोपा लिंक रोड हो नाशिल्लो, मोपा लिंक रोडा खातीर भूसंपादन करचे तांच्यांनी ठरयल्ले म्हणून. आणि ह्या भूसंपादनाक पेडण्याचे फार्मरांनी जातीन विरोध केल्लो आसा, तीव्र विरोध केल्लो आसा, ताचे खातीर आंदोलनूय केल्ले आसा आणि हे चालू आसा. एकंदरीत 1 म्हयनो जालो ह्या आंदोलनाक आणि गेल्याच विकान पुलीस कंप्लेनी घालून थोड्यांक अरेस्टूय केले, तातूंत हांवूय आशिल्लो. सो अशें हे वातावरण आणि अशें आंदोलन पेडणेचे फार्मर, पेडणेचे शेतकरी, कष्टकरी ह्या लोकांनी उभे केल्ले आसा. कारण एकूच की जायत्यो जमिनी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान पेडणेच्या शेतकऱ्यांनी दिल्ले आसा. मोपा एअरपोर्ट म्हणा, तुम्ही स्पोर्ट्स सिटी म्हणा, आयुष मंत्रालय म्हणा, आणि आता जी जमीन उरल्या तेंची तीवूय घेवपाक सरकार फुडें सरलो आसा. एकंदरीत अशें चित्र येता की आयज शेतकऱ्यांक खंय तरी धडेर उडयल्लो आसा, शेतकऱ्यांचे अस्तित्वच खंय तरी धोक्यान येल्ले आसा, खास करून आमच्या पेडण्याचे फार्मरांचे. आणि हेतून एक दुःखाची बाब आसा की ज्या प्रतिनिधीक पेडणे मतदारसंघाच्या लोकांनी, गरीब कष्टकरी समाजान, गरीब कष्टकरी शेतकऱ्यांनी एक विश्वास दवरून निवडून दिल्लो आसा की आमचे प्रश्न हे असेंब्लीन मांडपाचे, आमच्या प्रश्नाचेर तोडगो काडपाचो, अशा उद्देशान पेडण्याच्या जनतेन हो लोकप्रतिनिधी निवडून दिल्लो आसा. पण ज्या वेळाचेर 1 म्हयनो हे आंदोलन चालू जाले आणि ह्या 1 म्हयन्याच्या आंदोलनात एकदा अशें दिसून येवंक ना पेडण्याच्या आमदाराक की आपण वचून त्या फार्मराकडे बसचे, आपण वचून ते फार्मराचे प्रश्न सॉर्ट आउट कशे करचे, हे ताच्या मातूय येवंक ना मनान. ज्या वेळाचेर आंदोलनाचे स्वरूप हे तीव्र जाल्ले आसा आता, आणि आता ताका खंय तरी भंय पडला की त्याच्या पांया सकयली जमीन गेल्ली आसा, आणि ताणें पयर स्टेटमेंट केलें की फार्मरांनी म्हाजे कडेन येवचे, म्हाज्या ऑफिसान ना तर सेक्रेटरीटान येवचे, चर्चा करे, ताचेर तोडगो काडया. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. भारतीय जनता पार्टीन आदलो उपराष्ट्रपती डॉक्टर हमीद हंसारीचेर टिका केल्या. अल्पसंख्य भारतात सुरक्षित नात अशें डॉक्टर हंसारीन त्याच्या पुस्तकात म्हटला. तेच बराबर दिगंबर कामतीचेर टिका करतना सरकारी कंत्राटा घेतिल्ल्यान तो डिस्क्वॉलिफाय जावपाक जाय अशें भाजपान म्हटला. भाजपाचो म्हणयारो उर्फान मोल्लान ही टिका केल्या. काँग्रेसींतल्यान हालींच उर्फान मोल्ला भाजपात गेला. त्या उपरांत तेणें पयलेच खेपे काँग्रेसीचेर टिका केल्या. उर्फानान हमीद अन्सारीच्या पुस्तकाचो संदर्भ दिलो. पळयात उर्फान कितें म्हणटा तो. एक्स वायस प्रेसिडेंट हमीद अन्सारी जे आसा हेमी एक बूक जी आसा बरयल्या, एक पुस्तक बरयलें, आनी ह्या पुस्तकान अ मॅनी एक्सिडेंट हे नावाची जी आसा ही बूक जी तुमी रिलीज केली. हे बूक रिलीज करता आसतना हेमी सांगलें की जे मुस्लीम जे आसा, मायनॉरिटीज जे आसा, हे देशाचे जे आसा हे इनसेक्युअर आसा. आणि जेन्ना तेंचे कडेन झी चॅनलाचे रिपोर्टर जे आसले, जेन्ना तेंचे कडेन तेमी प्रश्न केलो, सो तेमी प्रश्नान सांगलें की जे आसा खऱ्यानूच तोखणाय करून सांगलें की जे नरेंद्र मोदीचे सरकार ह्या काळान जे आसा, जे मायनॉरिटीज जे आसा हे देशाचे जे आसा ते इनसेक्युअर आसा म्हणून. सगळ्यान पयलीं जे आसा हांव डॉक्टर हमीद अन्सारी जो तेमी स्टेटमेंट दिला जो निश्चित करता, कंडेम करता की असलो स्टेटमेंट जे देशान तांकां इतली व्हडली पदां दिली, जे सेक्युलर देशान आमचे कंट्रीचो एम्बॅसिडर म्हणून जे आसा वेगळे वेगळे ज्या देशांनी तांकां जे नियुक्त केलो, आनी तेंचे तोंडान जे आसा असलो स्टेटमेंट दिवप हे दाखोवन दिता की हमीद अन्सारी असले मनीस जे आसा, काँग्रेसचे जे नेते आसा देशाचे, हेंचे कडेन जी सुपारी घेतली आमी
की नरेंद्र मोदी सरकार जी आसा हेका बदनाम करपाक लागून आनी ताका लागून तुमी ही जी सरकार आसा नरेंद्र मोदीची जी सरकार जी फाटली जी आसा ह्या टर्मान येयल्या ताका जी आसा दोशी दिवप म्हाका दिसता खंय पूण हमीद अन्सारी जो आसा हेंची एज जाल्या आनी म्हाका दिसता जे एज जेन्ना मनशाची जाता त्याचो मानसीक संतुलन जो आसा वो खंय पूण जो आसा म्हाका दिसता डिस्टर्ब जाता आनी म्हाका दिसता हमीद अन्सारीक बुकार पुस्तकां न बरयता जे आसा म्हाका दिसता हेणे डॉक्टरा कडेन जेन्ना वचन आपलो मानसीक संतुलन जो आसा वो चॅक करपाची म्हाका दिसता हेची गरज आसा म्हणून दोतोर प्रमोद सावंताचे सरकार फटीक म्हणपी विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीचेर ताणें फोग काडला. कायद्या प्रमाणे दिगंबर डिस्क्वॉलिफाय जाता अशें ताणें सांगलां. पळयात की बाब दिगंबर कामत जो आसा 1918 जो आसा भारत कन्स्ट्रक्शन जो आसा हेजे PWD आसा हे कॉन्ट्रॅक्ट घेतालो आनी 1994 मडगांवचो जो आसा तो आमदार जालो आनी मडगांवचो आमदार जाता आसतना पसून जे आसा तेणें जे हे कॉन्ट्रॅक्ट जे आसा हे कंटिन्यू दवरले तेणें आनी 1996 तेणें हे भारत कन्स्ट्रक्शनाचे जे आसा पार्टनर जे आसा ही आपली घरकान्नीक घेतलो. आता 2007 जे आसा 1996 ही जी घरकान्न जी आसा जी पार्टनर आसा हेच पद आमचे पुर्तुगेज लॉ जे आसा सिव्हिल कोड 50% जो आसा शेअर जो आसा ऑटोमॅटिकली हजबंड एंड वायफ जो आसा एका डिस्ट्रीब्यूट जाता. मागीर हो भारत कन्स्ट्रक्शन जो आसा हो अपोलो इंजिनियरिंग कॉन्ट्रॅक्टर्स एंड प्रायवेट लिमिटेड्स म्हणून जे आसा ही कंपनीक जे आसा टेक ओव्हर केलो आनी हे टेक ओव्हर करून जे आपले जे आसा ब्रदर इन लॉ आनी आपले चल्याक जो तेजो डायरेक्टर ह्या कंपनीचे जे शेअर रेम्युनरेशन म्हणून जे 11 लाख जे आसा ताका तेजे जे आसा रेम्युनरेशन मेळ्ळें. बट खंयचीच एफिडेविट जे इलेक्शनाक जे एफिडेविट आमी फायल करता ह्या एफिडेविटीन खंयच जे आसा 11 लाख जे आसा घेतल्या म्हणून हेजो खंयच जे आसा लिखीत जे आसा खंयच आमकां कांयच मेळना. सो आयज आमी सांगूंक सोदता हेज पर रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 9A ऑफ 1951 हेजे प्रमाणे जे आसा दिगंबर कामत जो आसा ही इज एंटायटल्ड फॉर डिस्क्वॉलिफायड तेणे जे आसा हे पदाचेर रावन गव्हर्नमेंटाचे कॉन्ट्रॅक्ट घेतल्या म्हणून. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. कोळशाक विरोध करप्यांचो प्रस्न सुटावो करतलो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. तांचो प्रस्न सुटावो जातलो कांयच भिवपाची गरज ना खंय. एमएलए लोक घेराव घालतात कोला हेका लागून आनी ते म्हणटा तुमकां मेळपा जाय सो एमएलए रिक्वेस्ट आहा तुमकां मेळपा सोदता ते तुमी तांकां मेळोवन म्हाका ते मेळपाक सोदताले ते मेळटले तुमी तो हे मेळोवन तुमी प्रश्न सुटावो करपाक करता म्हूण सांगला न्ही तांचो प्रश्न सुटावो जातलो. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अंदूक कार्निवाल 2च कडेन जातलो हाचेर परतून शिक्कामोर्तब जाला. मडगांवचो 14 जाल्यार पणजेचो 13 ते 16 फेब्रुवारी मजगती अंदू सगळे एसओपी सांबाळून पणजे आनी मडगांवां पोरूच्याच मार्गांचेर फ्लोट परेड जातली. कोरोनाचे फाटभुंयेर लोकांचे भलायकेची सगळे तरेची जतनाय घेतले. मडगांवचो कार्निवाल 14 फेब्रुवारीक जातलो. फ्लोट परेडीचो मार्गय पोरूचोच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मडगांव सावन ते बोरकार सुपर मार्केटा मेरेन. कोरोनाचे फाटभुंयेर मडगांवां एंट्री पॉयंटा कडेन भलायकी अधिकारी लोकांक तपासूनच भितर सोडटले. 2 वरांक चेकिंग सुरू जातलें जाल्यार दनपारां 3:30 वरांचेर फ्लोट परेड सुरू जातली. ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शन्स आमी सगळी रिस्ट्रिक्शन्स आनी एमएची गायडलायन्स वाडून कार्यक्रम करपाचे आमचे योजिला. हाका लागून आमी वेन्यू आमचो सेम लास्ट इयर वेन्यू आसा तोच आसतलो फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्गांव टू सुपर मार्केट बोरकर सुपर मार्केट हे रुटा सगळे तशें आसतलें. आनी आमी हे फाटी अशें केलां कितें हेल्थ डिपार्टमेंटाक 9 प्लेसीस आयडेंटिफाय केले एट एंट्री पॉयंट सॅनिटायझेशन करपाक लोकां पब्लिकाक सगळे मास्क टर्नल गन घेवन चेकिंग करपाक आनी तशेंच कोण तरी इफ सम पीपल आर फावंड विथ कोविड सिम्टम्स सेपरेट रूम करपाक थारायला. आनी आयज हांवें ऑलरेडी एक मिटींग केल्या ऑल द डिपार्टमेंट्स आर ऑलरेडी कॉल्ड आनी तांकां आमी कितें कितें इन्स्ट्रक्शन्स आहा ते फॉलो अप करपाक लायला. पुलीस डिपार्टमेंटाक सगळी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाक ट्रॅफिकाचे प्रॉब्लम तशीच हेल्थाक आनी सगळी डिपार्टमेंटाक आमी आयज मिटींग केल्या. सगळ्यांची तयारी जबाबदारी तांकां सांगला. हें फंक्शन फक्त मार्गांव मुन्सिपालिटीचें न्हू हें फंक्शन जावन आसा स्टेट फंक्शन
आणि each and every department has to actively take part in the department, in the program. I have also directed them to ensure that त्यांचे staff staff float parade येऊन ॲटलीस्ट त्यांची प्रेझेन्स दाखोवपाची. हे गव्हर्मेंट इतली पयशे मोठा फ्लोट करपाक आणि दिस इज अ मेजर अट्रॅक्शन ऑफ साऊथ गोवा. कार्निवल जावन आसा असलो फंक्शन. सो ऑल ओवर द वर्ल्ड आर लुकिंग टू गोवा आणि आमी आमचे ट्रेडिशनल ऑल द कल्चर्स ऑफ गोवा हॅज टू बी डिपिक्टेड. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. वेळसाव स्पोर्ट्स क्लबान पहिल्या अर्धात आघाडी घेतिल्ली, पण उपरांत सेजा फुटबॉल अकादमीन गोल करीत मॅच ड्रॉ केली. म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर ही मॅच जाली. गोवा प्रो लिगांतली 10वी मॅच म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाली. 32व्या क्लुस्नेर परेरान गोल नोंदोवन वेळसाव स्पोर्ट्स क्लबाक आघाडी मेळोवन दिली. उपरांत दुसऱ्या सत्रांत विराज नायकान केल्या स्वय गोलाक लागून सेजा फुटबॉल अकादमीच्या पंगडांक संद मेळ्ळी. फुडल्या 4 दिसांन गोंयांतले तापमान 1 ते 2 डिग्रीन वाडूं येता. त्या उपरांत 24 वरांनी 1 ते 2 डिग्रीन परत सकयल देंवतले. मळब नितळ उरतले. कांय कडेन सांजवेळार कुपां दिश्टी पडूं येतात. सकाळच्या वेळार कांय सुवातांचेर दवाचे थर दिश्टी पडटले. गोंयभर सध्या सुखें वातावरण पळोवपाक मेळटा. उण्या तापमानात व्हडलीशी वाड जाल्ली दिसली ना. राज्यभर तें सामान्यच आसलें. पणजे उण्यांत उणें 21.2 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. फुडल्या 4 दिसांत उण्या तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाड. त्या उपरांत 24 वरां उपरांत 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी उणाव. मळब नितळ दिसलें तरी सांज वेळार कुपांचें दर्शन. सकाळच्या वेळार कांय वाठारांनी दवाचे थर. चडांत चड 33 डिग्री सेल्सियस. उण्यांत उणें 20 ते 21 डिग्री सेल्सियस. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवयात जातनाय. दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क, सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगाचो.